यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स हांकां नमस्कार. आज यूथ ऑफ GSB टीम बँगलोराक येवन पावला. बँगलोरच्या अनंतनगरांतू आमी आसांची श्री अनंतनगर विद्यानिकेतन म्हणून ಒಂದು स्कूल आसा. हें चलायसुचें कोण म्हळ्यार GSB चॅरिटेबल ट्रस्ट. एक प्राऊड फिलींग आमी सांगू का आमगेले समाजाच्यांनी इतली व्हड स्कूल मॅनेज करता आसाच म्हणून. वच्या भितर स्कूल कशें आसा म्हणून पळोवया एच. यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांका मोगानपास नमस्कार करता आसाची. आज एक विशेष कार्यक्रम बँगलोरच्या अनंतनगर आमी येवन पावल्याची. श्री अनंतनगर विद्यानिकेतन म्हणून स्कूल आसा. GSB समाजाचेच एक स्कूल म्हणका मोगान तांणी चलायसीत आसाची. ताजे विशय सांगता म्हणून आज आमगेलो टू स्कूलाचे ट्रस्टी उपेंद्र नायक माम आसा. कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता आसा. उपेंद्र माम नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते उपेंद्र माम. आतां एक स्कूल आसा म्हणटना भारी खूश जाता. मस्त जण आतां ऑडियन्स आमगेले पळयता आसताच. कदन आरंभ जाली हें स्कूल? आमगे स्कूल 1996 स्टार्ट जालें इन हंबल बिगिनींग आनी हे GSB लेआउट म्हणून घेवन नियरली 850 लागी सायट्स आसा. ओनर्स पुराच GSB अशे ते जालें. मागीर एक ए लाऊड थिंकिंग वॉज देर. लाऊड थिंकिंग म्हळ्यार आमी आमगे लेआउट केलें. बट हे एक नवे एक हें घेवन घेवन आमी एक लेआउट कोण घेवन घेवन आमी आतां वी आर रिसायडींग हियर. जाल्यार आमगेले इनवॉल्वमेंट फॉर सोशल कॉज हाजे खातीर आमी कसन पळयता म्हणून घेवन हें करतना तेन्ना आमगेले फाउंडर्सान एक स्कूला विशयान आलोचन केलें. स्कूला विशयान आलोचन करून घेवन स्कूल तेन्ना बारी एक साम स्केलार स्टार्ट जालें. स्कूलांत ते स्टार्ट जालें मात्र न्हय, ते दीस वतना बारीक कश्ट येयले स्कूल रन करचें म्हळ्यार. टू बी फ्रँक विथ यू, त्या स्कूल स्टार्ट करतना आमगेले मालगाड्यान तिके मस्त कश्ट पावले. मागीर तांणी तांगेले टर्न आमगेले मागीर नेक्स्ट टर्न मागीर दुसरे लोक सगळे आयले. सो आमकां एक तांचो एक आस्पद मेळ्ळें काम करूंक. ते काम करूंक आस्पद मेळ्ळें. मागीर ते कश्ट कसन म्हणजे आमकां कळ्ळें. ते कश्ट कसन म्हळ्यार हांगा आमगेले स्टुडंट्स आतां 500 जण स्टुडंट्स आसा आमगे स्कुलांत आतां एज ऑन डेट. 500 एक 2-3 उणे. तांचो आमगे लोक म्हळ्यार आमगे GSB कितलो आसा म्हळ्यार 8 जण आसा. वरल्यार पुरो भायले लोक. ते भायले लोक कशे म्हळ्यार आमी तांकां युनिफॉर्म सकट दिवन घेवन कोणाकय कसं नाही कळना. सगळे एका रिती म्हणून दिसता. पुरातन मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टुडंट्स आर फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लायन पीपल. बिलो पॉवर्टी लायन म्हूण सांगच्याक म्हाका बरी बेजार जाता. मागीर टिचर्स आशिल्ले. टिचर्सा सकडाक आमी we have to be frank with you, we have got best teachers now. Pura postgraduates and particularly आमगेले स्कुला विशयान if you ask me, I am proud of my teachers.
They have given a good education for our needy students. Who are those needy students? They are all majority, 99% of the students are from below poverty line people. Nowadays, from this year we have CBSE syllabus start केलं. CBSE स्टार्ट केलं मागेली ಸ್ವಲ್ಪ स्टुडंट्स चिकेची दुसरं चिकेची इन्कम चिक्के हायर इन्कमाची ಸ್ವಲ್ಪ आईला जाते जाल्यार 90% स्टुडंट्स पुराच बिलो पॉवर्टी लायन तांकां पुराचे जस्ट करून घेवन आमी टिचर्स जाल्यार हांव तुमकां सांगता द सॅक्रिफायस made by our teachers for the sake of education to the needy students is immense. ते न्हीद जावन म्हाका कळ्ळें म्हळ्यार म्हाका आनंद नगर म्हणून दिसताना हांगा येताना म्हाका दिश्ट कोण म्हळ्यार आमगेले टिचर्स जाल्यार एक त्याग मनोभाव अर्थांनी करचें काम आमी तांकां कांय न्ही तुगेले 5 स्टार स्कुलाक सॅलरी दिवच्याक आमगेले जायना हांव तुमकां सांगता some about 10 years back आमकां टिचर्साक तुमचें सांबाळ नाशिल्लो at one time आमगेलें स्कूल रन करूंकय दुड्ड ना देवस्थान रन करूंकय दुड्ड ना तेन्ना हांव हांगा प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो देवस्थानाचे स्कुलाचे सोसायटीचे सकट तेन्ना हांवें एक दिवस देवस्थाना बैसून एक अनाउन्स केलें we prefer to close down the school when we are not in a position to give a need-based salary for our teachers. I don't want to run the school. Let us close the school morning. Then luckily I had an occasion to come to the school and attend on some meeting. I saw the faces of our children at that time. तेन्ना युनिफॉर्म सगळें नाशिल्लें तेन्ना तांगेलें निज रूप आमकां म्हाका हांव पळोवचें आमगेले स्टुडंट्स जाले तांकां पळयलें तेन्ना हांव एक अनाउन्स केलें कसो म्हळ्यार हांव अशें सांगिल्लें स्कूल क्लोज करून घेवन देवस्थान स्टार्ट करुया सुरवेक रन करूं काय म्हणून तेन्ना हांवें आय चेंज माय मायंड time being I prefer to close down the temple. We'll run the school. The education temple म्हणजे आमगे स्कूल आमी रन करता म्हणून डिसायड केलें तेन्ना हांगा आमगेलो मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन गेलो जितेंद्र भट मागीर ट्रस्टी जावन गेलो वेंकटेश प्रभू चंद्रशेखर कामत राजाराम कामत आनी सकट ट्रस्टी जावन घेवन गेलो मागीर तुमकां हांव सांगता हांव गौडसार समाज बसनगुडीन तूं हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो त्या टायमार थंय कसलेय मिटींग आसल्यार हांव सगळ्यांक ते एपील करचें म्हाका स्कूल रन करूंक ह्या म्हयन्याक 1 लाख रुपया चिल्लर उणी पडटा म्हाका कोणेय जावं हांगा आयिल्लें आमगेले कम्युनिटीचेर कोणेय जावं मालगाड येना अनुकुलाशेर येना 1 लाख रुपया उणी पडल्यार दिल्यार म्हाका तें स्कूल कंटिन्यू करूं जाता म्हूण सांगिल्लें कुल्लें 1 by 1 एक म्हयन्याक एक येवन घेवन म्हाका कॉन्ट्रिब्यूट करता आशिल्लो ते रन जाता मागीर हांगा आनंदनगर सोसायटी आनंदनगर वेलफेअर असोसिएशनाक देवस्थानाक सगळे प्रेसिडेंट जावन आमी वेंकटेश प्रभूक आमी इलेक्ट करून हांगा हाडलो म्हळ्यार हांगा एक मनशान मस्त हें करूं जायना वी हॅव शूड पुरादनान वट्ट जावन घेवन काम करता म्हणजे इंटेन्शनार हें केलें वेंकटेश प्रभू आतां प्रेसिडेंट ताणें his contribution for the development of this layout and school is immense. Today, actually, we are seeing a smiling face on the face of our teachers, children,
सकाळी आम्ही स्टुडंट्सांक कशें करता आशिल्ले म्हळ्यार युनिफॉर्म दिवन गेलो त्या डिफरन्स कळनाशी ते करता तशें एक वातावरण क्रिएट केलें फस्ट ताजे नंतर आमगेले चेडवांक स्कूल चेडवांक हांगा इलेक्ट्रॉनीक सिटीन तो एक एसोसिएशन आसा ते पुरात इंडस्ट्रीचे कडेन तांगेले आजवेरी कॉन्ट्रिब्युशनान एक सोसायटी एक एसोसिएशन आसा तांकां कॉन्टेक्ट करून गेलो आमकां एक दनपार जेवणाक आमगेले चेडवांक तुमी एक प्रोवायड करता म्हूण तांकां हें केलें तेन्ना तांकां आपयलें आमी स्कुलाक तुमी आपय हांगे येयात आमगेले चेडवाल तोंड पळयात तुमकां खूश आसल्यार दियात म्हणून गेलो मागीर तांणी येवन गेलो निजान हांव सांगता society can be improved only by the contribution of ladies in our country. ते एसोसिएशनाचे बायल मनशां आयले आमी सकाळी आमगे चेडवाल तोंड पळोवन घेवन गेलो नांव घासयला तांणी येवन घेवन हें केल्लें करून घेवन गेलो तांणी दनपार जेवण दिलें कुडलें दनपार आमी तांकां सकट चेडवाक हांगा जेवता आशिल्ले मागीर व्हरले सांजे ते तुमकां सांगता हांव तुमकां जस्ट फॉर युअर नॉलेजाक ते केला चेडलो येवन घेवन गेलो हें व्हरलें आमी घरकाड व्हरयत म्हळ्यार चेडवाल परिस्थिती कितलो आशिल्लो म्हळ्यार घरकाड्या दनपार गट्टी जेवल्यार राती जेवण ना तसो म्हळ्यार आशिल्लें तेन्ना आमगे स्कूलान तांकां दिलेलें जेवण मागीर व्हरलेलें तांणी टिफीन केलेलें तांगेलें घाल घेवन व्हरता आशिल्लें जाल्यार आतां वन बाय वन मागीर आमकां स्कूल डेवलप करूंक केला जाणा गण्य व्यक्तीन मस्त उपकार केला इवन हांव तांगे म्हाका सांगेल आसा म्हगेलें नांव सांगता नजो म्हूण घेवन गेलो जाल्यार तुमकां प्रायवेटांत हांव तांगेलें नांव सांगता हें लास्ट इयर आमकां एक मनशान तागेले एरिया ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशनाचो परत एक कलेक्शनांनी करून घेवन आमचें स्कूल बिल्डींग बांदून दिलें स्कूल बिल्डींग बांदून प्रत्येक जागा आनी आमकां समजावन CBSEचें परमिशनय मेळ्ळें न्ही जावन हांव तुमकां सांगता आयच्या दिसाक अनंतनगर विद्यानिकेतन स्टँड्स नंबर 1 स्कूल इन आनेकल तालुकांतू नंबर 1 स्कूल इज अनंतनगर विद्यानिकेतन हांगा नॅशनल लेवलार हांगा तुगेले भाशण स्पर्धे सगळे जाता आसतना इट इज द स्टुडंट्स ऑफ आवर स्टुडंट्स दे गेट द प्राइजेस तांच मात्र नाही मागीर लीला पॅलेट हॉटलाक अमेरिकन एक एज्युकेशनिस्टान एक डेलिगेशन येयलें आमगे स्टुडंट्स थंय गेलेले अँड द डेलिगेशन वॉज व्हेरी मच इम्प्रेस्ड बाय अवर स्टुडंट्स अँड तुमकां सांगच्या म्हाका एक संतोश करता म्हळ्यार ते आमगे स्टुडंट्स कशे करता बारीक कश्टार जिवन करता स्टुडंट्स तांकां युनिफॉर्म घालून घेवन गेलो एक स्मार्ट स्टुडंट जावन आमी तांकां पेटयलेलें थंय तांणी दे हॅव क्रिएटेड देयर इम्प्रेशन अँड फॉर ऑल दीस थिंग्स आमगेले ट्रस्टीज आसा तांतूय पर्टिक्युलरली आय विल बी फेलिंग इन माय ड्युटी इफ आय डोंट मेन्शन द नेम ऑफ मिस्टर जितेंद्र भट सगळो दीस तो बँकांत रिटायर्ड जालो मागीर तो हार्ट पेशंट आतां तो आज येयन गेलो म्हणून कॅटरेक्ट ऑपरेशन जाला तो तागेले सकाळी आयल्यार दनपार जेवण करून वपास येवचें आनी रातची वचचें तशी तो एकलो वन ऑफ दी स्टुडंट म्हणचेची जावन आशिल्लो अँड आय विल बी तागेलें नांव सांगलो न्हू ताका हांव निदान उडकास करनी म्हणून जाल्यार निदान आय विल बी डुईंग सम रॉंग इन माय लायफ आनी हे स्कुलांतू हे वयर येवच्याक
आता आम्ही पुराचे तुम सांगता हावा आम्ही सगळं आता फॉर एक्झाम्पल टेक माय केस I have completed 81 years of age. Now running is 82nd year. आणि ಪ್ರತಿ एकलाई ಸಾಧಾರಣ 70-75 ವಯಸ್ಸು यंगस्टर सांगतात इन्वॉल्व कामून मस्त ट्राय करता असं यंगस्टर्स भरपूर हा तांकां एक 20-25 वर्साची त्यांक हांगा काम करा म्हणचे नाही 60 वर्स प्राय जावन तुम्ही रिटायर्ड जावन पडला एक 10 वर्सां स्कुलान ऑलरेडी काम करा त्या दृश्टीन हांगा आमकां हांगा बशीर पुरातन अदर दॅन आवर ट्रस्टीज दे आर ऑल आमची कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ देयर्स इज इमेन्स प्रकाश प्रभू म्हणून येनो आणि तुगेलो राजाराम कामत शेखर माम वेंकटेश आणि चंद्रशेखर कामत आणि राजाराम कामत ट्रस्टीज हांनी सकड आम्ही नारायण पै हांनी सकड आमकां अवशेशील तेन्ना येवन तांगे कॉन्ट्रिब्युशन नॉट तनु मना धना म्हणटा त्या दृश्टी पुरातन हेल्प केले लोक आणि हांगा एन्ना शेणै आमगे फुडलो देवस्थानाचो सेक्रेटरी आशिल्लो इवन देवस्थानांत कसलेंय फंक्शन आसल्यार आमगे स्टुडंट्सांक एक तंतू दे आर वन ऑफ द इन्वायटीज स्टुडंट्स आनी टिचर्स तांकां तशी हें करता आशिल्लो मागीर आमगे हेडमिस्ट्रेस रत्नकुमारी म्हणून हांगा बशिल्ली ती निजावन आमकां ते एक देवान पेटयलेले एक तिगे रूपान आमकां एक पेटयलेले एक एम्बेसडर म्हणून हांव लेखता आसा अशी हें जावन घेवन आतां स्कूल कशें आसा म्हूण सांगल्यार अनंतनगर विद्यानिकेतन भारी एक चंद रितीनी योग्य रितीनी चलता म्हूण सांगच्याक म्हाका भारी संतोश जाता हांव ह्या वेळार एक उडगास करूंक म्हाका करकाशी दिसता कसं म्हळ्यार आमगे स्कूल हें डेवलप करूंक अनेक कारणभूत आमगे एक 10-15 लाख रुपये when we are in absolute need of funds तो कोडिया लास्ट एक 2 वर्स मागशी गेलो होतो तो दुबय तो बिजनेस तेगेलें केमिस्ट शॉप आशिल्लें ताणें कोडयालांत ताका पुत्ताल व्हडलिके वेळारी ताण शिकयलें कॅनरा हाय स्कुलाचे लिव्हिंग हेडमास्टर्स कोण आसा ती तांकां पुरापून एक ऑनर केलो तो मनीस तागेले 60-61 वर्स प्राय हेली ते टुरारी नॉर्थ इंडिया गेल्या कडेन हार्ट अटॅक जावन घेवन गेलो ही डायड एट द एज ऑफ 62 इयर्स ऑफ एज ताणें आमकां कॉन्ट्रिब्युशन दिवन घेवन गेलो तूं येवन स्कुलांनी पळयलें हांव ताका सांगिल्लें हांव तो समाजाक आमकां रेग्युलर कॉन्ट्रिब्युटर तेन्ना हांव ताका एक दीस सांगलें हांव तुगेलें एक अनंतनगर विद्यानिकेतन हांव व्हरता आमगे चेडूं हांव पळय आमगे स्कूल पळय म्हूण सकयल जायचें म्हूण एक दीस आयलो पुरा पळयलें पळोवन घेवन म्हगेलें एक्सपेक्टेशन एक 5 लाख पूण हें गेलें घेवका म्हूण एक म्हगेली एक आश आशिल्ली ताणें म्हाका एक 2 दीस टायम दी म्हणून जायता म्हणून 3 दीस आयलो 4 लाख रुपये दिले न्ही हांव त्याच म्हाका लेखलें गांवांत आयच्या दिसा पावस गिवस सकयल येता म्हळ्यार असल जनाल एक देवान सृश्टी केलें जनाल निमित्त निजान पावस गिवस येता म्हणून म्हाका खंडीत विश्वास त्या एक आशिल्लो आनी हे स्कुलांत SSLC तो आमकां ऑलमोस्ट all the years 100% result except 1 or 2 years एक स्टुडंट फेल कसा ना म्हळ्यार त्या स्टुडंटान बी बरो एखादो अशें बरयताना त्याच्या कारणान बिकॉज ते एक सीख अशें बरोवचें म्हळ्यार ऑपोजीट सायड तशी अशी जावन एक वर्स एक चलो फेल जालो इतलें मात न्हय
आमगेलांतो ते पण हांव सांगलें न्हू तुमकां भारी कश्ट आसा पूण हांगे 8 स्टुडंट्स म्हण गेलो आमगेले लेडी स्टुडंट्सांना लॉट ऑफ एवरी इयर 90+ मार्क्स घेवन पास जाले चेडूं आमगेले 90+. आमी कितें करता आशिल्लें म्हळ्यार 90+ कोण घेत की तांकां एक कॅश प्रायज म्हूण घेवन दिवचें त्या स्टुडंट्सा कडेन कितले एफेक्शनेट जावन गेलो पयलीं एक फंक्शना दिवचो एक चेल्ले येयली चेल्ले घेवन गेलो एक चंद बारीक इन्विटेशन शिकोवन घेवन गेलो म्हाका हाका सगळ्यांक दिवन गेलो म्हगे भयणीक मालगाड्याक भयणीक वारडीकर तुमी येवका म्हणून the relationship between not only with the students even with the old students with the teachers and with the management is so affectionate. Even if there is some good function at their house, तांणी येवन आमकां टिचर्सांक आपोवचें आमकां आपोवचें हें सगळ्यांनी डिसिप्लिना विशीं आमगेल्या स्कुलान बारीक योग्य रितीन मेंटेन करता आशिल्लें आनी आमगेले कोणाकय वी डोंट पनीश एनी स्टुडंट फॉर नथींग आमी पनिशमेंट ना ताका एक चंद करून घेवन गेलो ताका ताणें अशें करून कारण कसो जालें म्हूण पळोवन घेवन त्या बॅकग्रावंडार ताका एज्युकेट करून घेवन हें करता आशिल्ले शिवाय त्या दृश्टीन आमगेलो केलो टिचर्स आनी आमगेले हेडमिस्ट्रेस आनी आमगेले जितेंद्र भट म्हूण चीफ मॅनेजींग ट्रस्टी हांगे कॉन्ट्रिब्युशन मात्र भारी मस्त अशें नाक सकल ह्या स्कुलान तूं निजावन हांगा घालका म्हण जाल्यार कोणालो एक फोटो घालका जाल्यार स्कुलान तूं ह्या उडकासाक ह्या स्कुलाक कोणालो फोटो घालयता म्हण सांगल्यार नॉट ऑफ फावंडर्स नॉट ऑफ ट्रस्टी आमगेलो कोणालो न्ही एक जितेंद्र भट आनी the contribution of our teachers are immense म्हणून घेवन गेलो टिचर्सांक एक नमूने एक भारी एक आत्मीय तांकां एक नमस्कार करून घेवन गेलो तितलेच मातृ देवो भव पितृ देवो भव ताच्या भशेन गुरुदेवो भव म्हणून घेवन गेलो इट इज एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू अवर टीचर्स आमगे स्टाफ मात्र every staff members are very तुगेले एफेक्शनेटली चेडूं आमकां हँडल करता म्हाका हें सगळें पळोवन घेवन गेलो हांव तुमकां सांगत्याक म्हाका आनीक संतोश जाता पयलीं एक दीस म्हाका एक मनशान मामा तूं 81 वर्स जालें तुका आनी खंय अशें भोंवता मुगो तूं ताका कारण कशें म्हण सांगल्यार हें स्कूल हांगा म्हाका स्कूल आयल्यार म्हाका 81 म्हणचे विसरता टिचर्सांक चेडूं म्हाका पळोवन घेवन गेलो तांणी दनपार जेवताना तांगे वट्ट तांणी जेवचें पळोवन गेलो तांगेले फुट हांवें घेवन जेवण घेवन गेलो म्हगे प्राय उणी जाता शिवाय चड जायना अशी एक 5-6 वर्स म्हाका प्राय उणी जाली आतां 81 म्हटल्यार 74 75 म्हणत तशी हे स्कुला विशय ना भारी एक आय एम प्राउड ऑफ अनंतनगर विद्यानिकेतन आय एम प्राउड ऑफ माय management trustees and I am proud of our headmistress and teacher and other working staff non-teaching staff only sir everybody is doing extremely well आमगे लागी सुरवेक एक बस आशिल्लें मागीर आनी तेवय कोणाक एक्चुअली मायंड ट्री म्हणटाले ना तांणी येवन 5 लाख रुपया दिली मागीर आनी कोणाले कितें कडेन घेवन एक बस घेतला ताजे नंतर स्टुडंट चड जाले आनी एक बस घेतला सक्कल जावन घेवन आमी एक स्टेजार पावत म्हणटाना हें कोरोना म्हण एक DCC येवन घेवन गेलो आमगेले फायनान्शियल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट म्हणल्यार शेक ही कोर्स म्हणा कळ्ळें म्हळ्यार चेडूं लागीं
पेरंट्साला दिवसा दुडला आम्ही तांगेला दवरकून घेवच्या जायना पेरंट्सा लागीं अशें जावन गेलें ह्या वर्स आमकां बारीक कश्ट जालें आनी हे सक्कळ हाका म्हाका जाल्यार शित कसले कश्ट आयल्यार शिता ह्या बिल्डींग बांदून दिलो तो एक महान मनीस आसलो ताका तागेलें नांव हांव सांगना तूं प्रायवेट सांगता जाल्यार हांव तें ओपनली सांगना हांव तागेले उडगास कोरून घेवन गेलो म्हगेलो दोन उतारलो आमकां 96 स्कूल केलें जवळ आमकां दोनी स्टुडंट आशिल्ले एक स्नेहा एक आमगेलो प्रशांत दोनी स्टुडंट हांगा आशिल्ले आमगेले बिल्डींग सोसायटी लागीं आमगेले ओल्ड सोसायटी लागीं एक बिल्डींग आशिल्लें तातूंत स्टार्ट केलें आमगेलें कांय ना फंड्स ना कांय ना बिल्डींग ना कांय ना तेवढें बिल्डींग कशें करता अशीच आमी मस्त गेले सगळे गेली तांगेले साथ दिला ताणें आमी त्या वेळार कशें म्हणल्यार आतां आमी लोकांनी नायक मामा सांगितलें म्हणून आमकां स्कूल चलो काय म्हणचे मात मस्त गेलें स्कूल खंयच्या विशयान सोडचें ना आमकां हांगा 850 सायटस ओनर ताण जाग विकचे आयला रे म्हळ्यार ताणें इन्वेस्टमेंट घेतलें कोणाक तरी दिवचें आयला रे तागेलें एक म्हळ्यार तूं स्कुलाक दिवका हे पर्संट स्कुलाक दिवका हे पर्संट स्कुलाक म्हळ्यार आमकां दोन दिलो आसा स्कुलाक सादारण 1 लाख सॅलरी म्हळ्यार चीप सॅलरी दिल्लें बरें न्ही 38,000 3,000 तेव्हा 10 महिने एक टीचर आमी सॅलरी दिवची 10 महिने जाले पळय आनी 2 महिने तांकां रजा कडेन आयला माझे वयच्यान आताना तर आमगेले सायट ओनरला सकट जावन आमी कॉन्ट्रॅक्ट करून तांगेले स्मॉल कॉन्ट्रिब्युशन आमी घेवन स्कूल चलयलें तशी तें एक बिल्डींग बांदलें कशी करून वर्स एक फ्लोर बांदून गेले जाल्यार जनान आमकां तशी कोऑपरेशन दिलें आमी लेवटा खातीर 850 मेंबर्स 850 मेंबर्स ना प्रत्येकाला तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन तांणी दिलां ना म्हळ्यार आमी तांगेले वताले दिताले केन्ना दिना म्हणटा ओके तशें अशें वचून आमकां एक लेआउटांत एक आमकां आमगेले लेआउट आमगेले सोसायटी घेवचे वचून आमी कलेक्शन करून केलो सोसायटी आमकां बायला एज पर सोसायटी जेन्ना आमी कॉन्ट्रिब्यूट स्कुलाक पर येता म्हण आशिल्लें त्या प्रकार आमी थंय चड कलेक्शन केलें सोसायटी घेवन आमी कलेक्शन करून तें बिल्डींग कंप्लीट जालें कडेन येवपी नायक म्हणून सांगितलें चड तावडे सांगिना पळय त्या बिल्डींग एक मनशान बरोवन दिलें तें तुमकां ऑफ द रिकॉर्ड सांगता रिकॉर्डा सांगूंक जायना आमकां मातशें कशें येता कित्याक म्हाका तांगेलें नांव येवचें ना म्हण सांगलें तर जॉन ना आनी आमकां त्या बिल्डिंगाचेर कोडा सुमार कंपनी जाना एवढं दिना एक्सपेशली आमी इलेक्ट्रॉनिसिटी LCR तांतू रमादेवी म्हणले एक मॅडम आसा ते मॅडमान आनी शालिनी मुर्ती म्हणून दोगांय आशिल्लीं हे दोगांयन आमकां दनपार चेडवांक जेवणा वेवस्था करून म्हळ्यार हांगा एक वेळ जेवण केला रे रात्री खंडीत त्या चेडवा जेवण ना अशें हांगा वरलां घेवन वता तांणी आमी स्कुलाक भरपूर पडत आज जे आमी स्कुला बद्दल तांकां इतले प्रीत आसा की कसलेय विशय जेवण आमी लय आमकां तांणी फुलफील करता आमकां बॅक बोनस जाता LCR आज कसलेय न्ही येता ना म्हणा आमी टिचर्स जेवण आमी चेडवा हांगा SLC पास जावन गेला रे तांकां नॅक्स्ट कॉलेज येता तांकां पेमेंट करता आमी स्टुडंटांक पर्टिक्युलर आमी ल्हान विचार केला तशी आमगे लेआउटान जाता की आमगे सकट मेंबर्स सहकारान आतां हांव सावन एक 10 वर्सां वयर जालें सोसायटी जेवण देवस्थान जेवण स्कुलान ट्रस्ट जेवण आसा तें प्रेसिडेंट जावन आसा तर जेवण आमकां खंयचे प्रॉब्लम खंयचे ना अशी आनी अदर्स प्रॉब्लम 100 आसा जाल्यार स्कुला विशयान खंयचे प्रॉब्लम ना अशें आमकां देवाना वेंकटरमणा खंडीत चंद्रगोंचलान आनी आमकां मालगड्याला आशिर्वाद ह्या मालगड्या जनान आमकां म्हळ्यार मार्गदर्शन दिलां अशें करत ना तूं अशें केल्या जात्रा म्हणून आनी ताणें फाटीं बाला आमी आशिल्लीं आमी लेनेशणे म्हणून तो सादारण आमगेले 8-9 वर्सां सेक्रेटरी जावन आसता आमगेले स्कूल देवस्थानांत प्रत्येक कार्यक्रमाक तो चंद्रकोन राबन करता आशिल्लो प्रत्येक सांगता आशिल्लो आमकां मार्गदर्शन दिता त्या प्रकार चलना कारण की तागेले प्रॉब्लम तागेले घरचे प्रॉब्लम जेवण तागेले हेल्थ थोडे प्रॉब्लम नाजाल्यार आमकां तो स्कूल आयले की विंगड टायमार हांगा योगा मास्टर आमकां चंद्रकोन शिकयता आशिल्लो मस्त चेडो वता गेले मस्त बेनिफीट जाना जाल्यार आज तागेले कुडवताना जाल्यार येता आसता आमी ते संतोश खंयच्या टायमार जेवण आमी कुडवाना म्हणून गडगड कशें बदलाक स्कूल ओपन म्हणून सांगितलें स्कूल आयला रे देवस्थान आयला रे लेआउट आयला रे हांव 5 दीस घर अशें बसवचो ना
ಡೈಲಿ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ येत म्हाका येता हांगा म्हाका एक पंत आनंद जालो वचून आयलो म्हाका येता समाधान तशें मागीर हांवें सोसायटी भितर निरुपमा भट्ट तिजे कुडा 1992-93 ती जॉयन जाल्ली आज ती आमकां सोसायटी खंयचे विशय जावं आमी लेआउटाचे खंयचे विशय जावं आमी रिकार्ड पळोवन सांगतली तो तोंडां सांगता खंयचे विशय आज ह्या जाग्यार कसली प्रॉब्लम आसा कसं घे म्हळ्यार ते फुडलें ती सांगता असं सगळं जन आमकां देवान हांगा दिला तेजे म्हणून आमगेली एक संस्था एक 66 ಎಕರೆ ಜಮೀನು तांतो 850 साईट तांतोर वसंत मंडप एक तळे व्यवस्था एक स्कूल ग्राउंड सगळं देवान कोण दिवन असं मराठाना ते चंदायन चला प्रत्येक आता आमगेल्या गौडसार ब्राह्मणाने इतलं व्हडलें लेआउट इतलं जनान वास जावन अशें म्हाका दिसता देशांत खंय तरी असलें हें एक म्हण लागता आनी हें म्हाका दिसना तेजेवन हें एक गौडसार ब्राह्मणान सकळ मेळून हें एक तांगेल काल की हे अशी उर्जीत कोण दवरले का म्हणजे काय आशा कडकच ना आमकां केन्ना जेन्ना तांगेलें वेव तांकां सांगता आसता आमी कणकूर का म्हळ्यार मालगड्यान आशिल्ल्यान दाखल्यान केल्यान चुकता आसाची चूक केला आसल्यार तांकां तांडून आमी एक समवाटेर हाडचे प्रयत्न करचे आमी कर्तव्य आसा म्हण हांव मेगेले एक मनांत आशिल्लें सांगता म्हण दिशिल्लें आमी सोसायटी बद्दल जावं देवस्थाना बद्दल जावं आनी स्कुला बद्दल आनी सोसायटीन आमकां इतलो व्हडलें मालगड्यान एक जाग आनी कसने कोण अशें पळय इतलो बोंड्री घालून बँगलोर शहरांतलो इतलो व्हडलो जागो एक कम्युनिटी जालें इतली वर्सां परत 28 इयर्स जालें आमी राखून देवान केलां आमकां राखून आसाची तशी वेंकटरमणाले आनी गुरुवाराले हांव मागता म्हळ्यार शिक्षण दिवंक देवा म्हणून देवाले हांव मागता आनी आमकां स्कुलांत सरना 34 स्टाफ आसात तातूंत सादारण 28-29 टीचर्स आसात 2 ड्रायव्हर आसात आनी 2 माले आसात 6 लोक स्टाफ आसा क्लीन करचे 6 लोक स्टाफ आसात आनी ग्राउंड फ्लोरांतू आमगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आनी आमगे ग्राउंड फ्लोरार आमगे ट्रस्टी ऑफिसर 2 आमगे लायब्ररी 2 केमिस्ट्री आनी जनरल पयलें बोर्ड मिटींग रूम टीचर्स रूम आनी आमगे किचन टॉयलेट हें सगळें विंगड आसा फर्स्ट फ्लोरार क्लास रूम सेकेंड फ्लोरार कंप्यूटर रूम सर आनी पूर्ती क्लास रूम आनी सेकेंड फ्लोरार आमगेलें चिरडवांक 11 हुशार ना जाल्यार एक मेडिकल एज्युकेशन आमी एक व्यवस्था केला आसा खंयचे चेडूं हुशार ना म्हणटा प्रत्येक तांचो पयशे प्रत्येक व्यवस्था केला आसा आनी किचन आसा आमकां सांगता आयल्यांक तांणे देवूं म्हणल्यार किचन केलें आसा सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोरार पूर्ती क्लास रूम ते आमगे प्रथम जावन केल्लो बिल्डिंगांत तो किंडर गार्डन चेडवां खेळटाक ते वेवस्थीत केलें आसा फर्स्ट क्लास केला खंय म्हाका दिसले प्रकार हांगा सरावंड खंयच्या जाग्यार तसले एक जाग ना आनी आल्ली जाल्ली पूण एक आमी ग्रावंड केलो आसा त्या ग्रावंडांत चेडवां खेळटाक ताजे नंतर 4th to 6th स्टँडर्ड चेडवांक तांकां खेळच्याक अनेक गार्डन केलें आसा ताजे भायर हांगच्यान आमी रामलक्ष्मण अपार्टमेंट म्हणून गेलो थंय 23,000 स्क्वेअर फुटाचो एक जागो चेडवां खेळचे तरी केला ग्रावंड आसा तेजेवन खंयचे रीती आमगेले दुसऱ्या स्कुलाक कंपेर केल्यार ह्या स्कुलांत कसले मुळे पडना म्हणून आमकां एक मनां दिसता आसा आनी हांगा कशें आसा त्याच प्रमाणान आमी त्या स्कुलांत केलां आसा आमी 1 to 5th थंय आसा मरे आतां तुका केलें कोरोना म्हणटा 1 to 5th चेडूं ना जेवण त्या स्कूल बंद जावन आसा आतां परांक आनी मातशें स्टुडंट जाल्यार ओपन करपाची हांगा आमी हायस्कुलान नंतर हांगा घेतलें आसा ताजे पड सकयल चेडूं वरलां चेडूं किंडर गार्डन जावं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th त्या स्कुलान हें करता थंय जाता की हीच स्पेशल टायम मेंटेन केला आसा आयच्या एपिसोडांतू तुमी श्री अनंतनगर विद्यानिकेतन स्कुलाचे मस्त विशय पळयले आनी तुमकां कळ्ळे बँगलोर अनंतनगरा येतना ह्या स्कुलाक एक पण भेट दियाची तुमकां मस्त खूश जातात आनी सांगिल्ले विशय आयकतना बदच एक प्राऊड फिलींग आमगेले समाजाच्यांनी एक स्कूल मॅनेज करता सचिन नव्या म्हणून हे विशय तुम्ही मस्त जनाक सांगू का कित्याक म्हळ्यार आमी एक प्राऊड फिलींगारी हे विशय पूर जनां लोट्टू शेअर करीत आमगेले समाजाचे एक स्कूल बँगलोरचे अनंतनगरा आसा म्हणून
मस्त जाणां तुमी सांगताची आनी हे व्हिडिओ शेअर करताची म्हणून आमी लेखताची इतले वेळ हे व्हिडिओ पळयला खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू